फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता दामियाव फेर्नांडीस आगासाहेब. फामिलीक बरी भलायकी मागता रॉक डिकोस्टा कोर्तालीम. मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता जॉलिफ हेझल आनी रिया साल्दाना मार्सेल. फामिलीक बरी भलायकी मागता फेलिसियाना कार्वालो माजोड्डा थावन. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता हिलरी आनी रेनी साल्वादोर द मुंदो. फ्रांसीस रॉड्रिगीस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता विक्टोरिया रॉड्रिगीस. भुरग्यांचें देणें मागता मारियो आनी रिटा फेरांव कलंगूट थावन. बरी भलायकी आनी बरी नोकरी मागता मारियो फेर्नांडीस मिरामार थावन. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस कलंगूट थावन. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री जेसन कोयेलो सलेजियन पाद्री पणजे डॉनबॉस्को हांगा सरलो. ताका आमचो माये मोगाचो येवकार. सगळीं आमी उबी रावन यादनिकांक येवकार दिवया. Sotaduka, sopliec gorin sotaduka, sovkostani sotaduka, uskia godin sotaduka, kushal ponan sotaduka, sopliec gorin sotaduka. Zafanto dunetara, kalzak leyut kalsota, aicha isa chisor posun, duka donya te betoita, songkostani sota duka, uskia kodin sota duka. Kushal pona sotaduka, soglic gorin sotaduka. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 5व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेल जावं जिवितांत जावं मरणांत गरजेवंतांच्या जिवितांत एक पेकोवणेची जोर. मानेवंत आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटांच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती समाधान सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसाव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक आसलोल्यांक अदीक वेळ आनी मोत दिले. देखून जेजू म्हणटालो, बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. आपल्या मुनियारपणांत ताणें जिन्सांवार पिडाक पेकोवणी दिली. कुडीची पिडा, पातकाची पिडा, समाजीक पिडा. दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. होच मिशनरी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवीत दिवंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. हो हावेस आपणावून आमी तरेकवार वायटांची गुलामां जाल्ल्या सवें बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक
ह्या आमिसा बलिदानांत मागुया. मोगाच्यानो जायते पावटी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या समुदायांनी, आमच्या वाड्यांनी आमी पेकोवणेचे जोरी जावंक चुकल्या. ह्या वेळार आमी पातकाचें दूख धरून जेजूचे बोगसणे मागुया. सगळीं जाणां म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्व बलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचे महत्व आमकां उकडून दाखयलें. पिडेंत कोश्टांतल्यान आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोण अडचणीक पडला जाल्यार ताणें प्रार्थन करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मदें कोण बोलिकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. ताणें ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोमयाच्या नांवान ताका तेल लावचें. हें भावार्थान केल्लें मागणें पिडेवंताक तारण दितलें आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका भोगसतलें. म्हणटूच एकामेकाक तुमचीं पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तांकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाच्या कोतकोतीत मागण्याक खूब बोळ आसा. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, मन्नाच्या फणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं बरोबर म्हणुया, मन्नाच्या फणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मन्नाच्या फणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना.
हे पृथ्वीचेर जे येतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब: मरणाच्या कोणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडीताय, भोवरींतलें तें कापून उडयताय. जबाब: मरणाच्या कोणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें, तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूच म्हाका बरो करताय आनी जिवा सांबाळटाय, पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब: मरणाच्या कोणांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. उद्गार: Sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Soy sorbes fora, soy sorbes fora. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. Sorbespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू काफारनामांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परारतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकूर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातू लय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी ओस्तुमतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रडून आनी दांत किळूनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें सत मानलें ताचे प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर ताचो बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयचो विशय आमच्या मुखार मांडला तो म्हळ्यार मानेवंत पाद्र आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो.
जायत्यांक तोरेक वरां वायटाचे गुलामपणांतली तांकां सुटका, शांती, समाधान, सवस्काय फावो केली. मोगच्यानो, आयचे पयले वाचप जाकोबाचे चिटीवेलें वाचप. आनी जाकोब आयज आमकां पयल्या वाचपांतल्यान बुद्ध दिता 3 गुणांचेर. जरी तर आमकां पेकोवणीची मनशां जावंक जाय जाल्यार, वो पेकोवणी आमच्या जिवितान अणभवूंक जाय जाल्यार 3 गुणांची गरज. आनी आयज पयलें वाचप आमकां ह्या 3 गुणांचेर उजवाड घालता. पयलो म्हळ्यार मागणें. जेन्ना कोश्ट, त्रास, आव्हान आमच्या जिवितान भितर सोदता, जाकोबाची चीट आयज आमकां सांगता मागणें गरजेचें. दुसरें म्हळ्यार मोगाच्यानो बावार्थ. आनी बावार्थ कितें गाय मोगाच्यानो? बावार्थ खासगी संबंद. जेजूच्या संबंदांत वाडोवंक दर दिसा दर घडयेक. आनी तिसरें म्हळ्यार मोगाच्यानो बोगसणें दिवप. आनी आमी जाणाव बोगसणें जेन्ना आमी दिता ताचो परिणाम आमच्या भावनाचेर, ओत्मिकतायेचेर, सैमीक जिविताचेर आमकां शांती, सूख, सवस्काय आमकां मेळटा. आनी हे 3 गूण मोगाच्यानो मागणें, बोगसणें आनी बावार्थ आमी मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या जिवितांत पळयता. मानेवंत पाद्र आग्नेल मिंगेल आर्कांज आनी मारिया सिनफरोसा ह्या पवित्र कुटुंबांत जल्मलो. ल्हानसान तो ओसोकत आसलो, ओस्कोत आसलो. ताची भलायकी जाली ताची खुरीस. जायते पावटी आमी जाणाव ताच्या जिवितांत ताका बरी भलायकी नासली. आनी बरी भलायकी नासतना मोगाच्यानो ताणें केन्नाच देवाचेर शिणूंक ना, शिराप सोडूंक ना. पूण ताणें मोगान ताचे कोश्ट जे आसले ताणें देवाच्या हातान तें भेटयलें. ल्हानवीक आनी सादी ताची जिविताची चाल आसली मोगाच्यानो. तरी तर तो बरो नासतना मोगाच्यानो तो एक पेकोवणीचो आला शिरो जालो. भोव करून सावर्डे, शिरोडा, कुमटा ह्या गांवांनी ताणें जेजूची बरी परगोटणी केली. आनी जायत्या लोकांक ताणें जेजूच्या नांवान पेकोवणी दिली. मोगाच्यानो, पेकोवणीचो आलाशिरो कशे भाशेन तो जालो? पयले सुवातेर देवाच्या उतरा वरवीं पिडेस्तांक ताणें पेकोवणी दिली. ताच्या गायांनी तुमी बरी जातलींत. हेच जाण आसली ताची आत्मिकताय. दुसरे सुवातेर मोगाच्यानो तो पेकोवणीचो आलाशिरो जालो ताच्या मागणे आनी भावार्था वरवीं. ताच्या माकलोल्या हातांनी ताणें भुरग्यांक आनी भोव करून जाणट्यांक ताणें आशिर्वाद दिलो. भोव करून जेजूच्या पवित्र काळजाचे देवोसांव आनी साफ राशी शावियेराचे विणोनेन ताणें लोकां खातीर ताणें जायते पावटी मागलें. पिडेस्ताचे मागणे वरवीं कुटुंबांनी ताणें पेकोवणी हाडली. मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताची भोजोण ताणें लोकांक जेजूची ओळख दिली. आनी मोगाच्यानो कुमसारा वरवीं जायत्या लोकांक ताणें जेजू सरशी हाडले. जेजूची काकळूत तांकां दिली. मोगाच्यानो, ह्या वरवीं आमी पळयता मानेवंत पाद्र आग्नेल पेकोवणीचो आला शिरो जालो. साद्यो वस्तू पूण ताणें मोगान केल्यो. मोगाच्यानो, आमी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टवतात. थोड्यांक कुडीचे गावे जाल्यात, थोड्यांक आमकां आत्मीक गावे जाल्यात, थोड्यांक आमकां भावनाचे गावे जाल्यात, थोड्यांक मारेकार पिडेक आमी सापडल्यात. आमकां सगल्यांक पेकोवणीची गरज. तर मोगाच्यानो, आमी मागुया कुडीची भलायकी, आत्मीक भलायकी
आमकां सगळ्यांक ह्या नोवेनाच्या दिसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू शोधपोतीच्या चाकराक बरो करता. ह्या पुराय मोगाच्यानो ह्या घडणेंत आमी पळयता 4 स्टेजी. पयली स्टेज म्हळ्यार मोगाच्यानो शोधपोती जेजू मुखार उपकार घालता. आनी कसलो काय हो उपकार? म्हज्या चाकराक बरो कर सायबा. तो आरेंत पडला, तो एकदमूच वळवळटा. हें ताचें मागणें आसलें. हो ताचो उपकार आसलो, शोधपोतीचो उपकार. दुसरी स्टेज आमी पळयता मोगाच्यानो शोधपोती जेजू मुखार आपणाचें काळीज उक्तें करता. एकूच उतर म्हूण आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हो शोधपोती मोगाच्यानो कोण गाय? हो शोधपोती 100 शिपायाचो नायक. तो आपणाच्या गुणाचेर ताणें बावाड दवरूंक ना, पूण जेजूच्या बळाचेर ताणें विश्वास दवरलो मोगाच्यानो. तिसरी स्टेज आमी पळयता जेजू शोधपोतीच्या बावार्थाक वाकाणटा. आनी जेजू ताका म्हणटा, येदो व्हडलो बावार्थ हांवें इस्रायेलांत केन्नाच पळोवंक ना. आनी चवथी स्टेज आमी पळयता शोधपोतीचो थीर ओखोंड घोट बावार्थ. जेजू ताच्या बावार्थाक पळोवन, ताच्या बावार्थाक देखून तो अशें ताका म्हणटा, वच तुजो चाकर बरो जालो. मोगाच्यानो हो जाण आसलो शोधपोतीचो बावार्थ. होच बावार्थ आमी मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या जिवितांत पळयता आनी अणभवता मोगाच्यानो. आनी होच बावार्थ आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयजचें उतर आमच्या मुखार हो प्रश्न घालता, म्हजी बावार्थाची दिवटी उजवाड दिता काय? म्हजी बावार्थाची दिवटी लिकलिकता गाय? म्हजी बावार्थाची दिवटी बंद पडल्या जायत? आनी जरी तर मोगाच्यानो आमची बावार्थाची दिवटी बंद पडल्या जायत, मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या विणोनेन आमी ती आयज पेटोवया. मोगाच्यानो आयज आमी पिडेवंता खातीर मागता. 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. जरी तर आमी पेकोवणीची जोरी जातले जाल्यार आमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या समुदायांनी, जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आमच्या मनांत दवरुया. पयली वस्त म्हळ्यार पिडेंत सांपडलेल्यांक, भोव करून जाणट्यांक आमी मागण्याचो बोरवासो, तांकां वेळ दिवया, तांकां भेट दिवया. आनी हेच आमी पळयता मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या जिवितांत ताचें काळी जाणट्या सोवें, जी कोण पिडेंत आसा तांच्या सोवें खूब हुस्को तो दाखयतालो. मोगाच्यानो आयज ही देख आमी पाद्र आग्नेलाच्या जिवितांतल्यान शिकुया. जी कोण बरी ना, पिडेंत सांपडलेल्यांक, जाणट्यांक आमी मागण्याचो बोरवासो दिवया, वेळ दिवया, तांकां भेट दिवया. कित्याक जेन्ना आमी हें कोत्ता आमी तांचे गावे पेकयता, जेजूची बरी परगोटणी परगोडटा. दुसरे सुवातेर मोगाच्यानो आमी दुस्मानकाय सोंपूंक फुडें पावलां मारुया. आयज कितलीं जाणां आमी एकामेकाक बोगशिनात. भोव आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, भोव आमच्या शेजाऱ्यां मदें कितली राग आमी आमच्या भितर दवरतात मोगाच्यानो. आनी आयज पाद्र आग्नेल आमकां ही शिकवण दिता, जरी तर तुका आनी म्हाका पेकोवण्याच्यो जोरी जावंक जाय जाल्यार आमी दुस्मानकाय सोंपोवंक फुडें पावलां मारुया. बोगसणें दिता, आमी मागता आनी हात दिता तेन्ना मोगाच्यानो आमी आमचे गावे पेकयता आनी जेजूक आमी परगोडटा. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्यानो आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या जिबेंतल्यान कसलीं उतरां भायर सोदता गाय? जायते पावटी आमी आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक आमी दुखयता, अपमान करता तांचो,
फुटी घालता हांव मोगाच्यानो. जोरी तर आमकां पेकोवणेच्यो जोरी जावंक जाय जाल्यार आमच्या तोंडांतलीं गोड उतरां, मोवाळ उतरां, उर्बेवंत उतरां जावनी. हेंच आयज आमकां मानेवंत पाद्र आग्नेल आमकां शिकयता. तर मोगाच्यानो ह्यो 3 वस्तू आमी मनान दवरुया जोरी तर आमी पेकोवणेच्यो जोरी जावंक जाय जाल्यार. आनी मागुया आयच्या दिसा मोगाच्यानो तरेकवार पिडा सोंसतल्यांक पेकोवणी आमी मागुया. मागुया पाद्र आग्नेलाच्या विणोनीन कुडीची पेकोवणी, आत्मीक पेकोवणी तुका आनी आमकां सगळ्यांक. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागण्यो, आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोश्ट आनी दूख सोंसता तांकां भेट दिवंक, तांकां मोगान वेंगूंक, तांचो बरवासो वाडोवंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखांत कोश्टवलोली भाव भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सोबें आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोवणी फावो करो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसता. तांकां सर्गीच्या बापान बुजवण दिवंक आनीक ती सदांच जेजूची साक्षी जाल्या पुरो म्हूण मागुया. सगळ्या पिडेवंतांक आदार दितली आमची भाव भयणांक भोव करूंक दोतोर, नर्स आनीक हे गरजेची जी तांचो सांबाळ करता ताणीन सेवे चाकरीच्या मनान हो वावर करूंक तांकां करपा मागुया. मोगाच्यानो हे नोयेन भेटयला पिडेवंता खातीर आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी जायती लोक पिडा सोंसतात. तांचो उगडास करून ह्या वेळार आमी तांचे खातीर मागुया. भोव करून मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या विणोनीन तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. कुडीची भलायकी, आत्मीक भलायकी आमी मागुया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Bapa betong ke
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसो तांकां मेलोले भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूंक. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरा व्हरता बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी ताणेन फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेंत कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणेन काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगो तुया तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवन पडा बोरवी तुवें आमकां सोडून सोंप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोखोत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिम्या आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडराची आज्ञाय मनान धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थोन हे वेळार आमी सगळीं जाणां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणेत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरुमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हास्ते तोणीन शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें मिठोरियोचे म्हाका पावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणीक जिविताक सांबाळूंक. आमेन. Alza
घोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजू आमची गिरेस्ताय आमच्या काळजांत आयिल्ली आसा. उभी राहूया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावं. तुज्या भावार्थाच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूक पावूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रिय भाव भयणांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आयच्या मुख्य यादनिकाक फादर जेसन कुएलो हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. तो एक सॅलेजियन पाद्री डॉन बॉस्को. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पणजे म्हटल्यार डॉन बॉस्कोचें. आनी थंयसर तो दोन मुख्य कार्य करता. एक म्हटल्यार मायनर सेमिनेरियन्स आसात त्या घरांत रावतल्यांक, ह्या सिमिनारिस्तांक तो पळयता. आनी मुंबय आनी गोंय तांचो प्रॉविन्स आसा, प्रांत आसा, तातूंत तो यूथ मिनिस्ट्री पळयता. आनी ताचें उत्तेजन दिवपी काम पळोवन ताची संस्था हें ताका निमणें वर्स जाले उपरांत आखारणेच्या कार्यांत सिमिनारिस्तांच्या फूल टायम ताका पाठोवंक सोदतात. आनी हाका लागून ताका आमच्या मागण्यांची गरज, देवान दिल्लें काम आनी देवान दिल्ले गूण वापरून देवाचें मिसांव, डॉन बॉस्कोचें मिसांव ताणें फुडें व्हरूंक ताका भरपूर फावती देणी स्वर्गाराज्यांत थावन आनी उत्तेजन सदांच ताणें जावं तरणाट्यांक जावं भुरग्यांक दिवन तांकां आकर्शीत करूंक सुर्गीच्या राजाशी आमी मागता. कांय कळोवण्यो तुमच्या खेरीत 3 पासत तुमच्या ऑफिसांत मिसां दिवंक जातात. आमचे पिलारचे संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलोज कॉल आनी सातोळे वावराड्यांचो इश्ट उजवाडा येतात. तांचेर आमच्या मिसांवांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवं येता. आनी सबस्क्रायब करून आमचे शेवेरेन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. जायतीं जाणां वाचपां करूंक सोदतात कोंकणींत. हें कोंकणी मासीक तुमकां संवयर घालतलें कोंकणी उलोवंक, कोंकणी बरोवंक आनी कोंकणी वाचूंक. आमचे पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणींत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. आयज सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार खेरीत पिडेवंतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. अजून पर्यंत तुमच्या घरांनी कोणूय व शेजाऱ्याक कोणूय पिडे आसल्यार तुमी तांकां हांगा घेवन यात. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. मानेमोद आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक आयज रातच्या 9:30 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर पेद्रू कोस्ता आनी तांचो पंगड चलयतलो. कोण सुवाता जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. ह्या वर्सा आमी आमचे संस्थेन सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत तुमी खाला वेताना ह्या वाटेन एक हॉल आसा व्हडलें. थंयसर पिलार मिशन एक्झिबिशन म्हूण तयार केलां. पिलारचे मिशनार जंय वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत परदेसांत वचून जेजूचें शिवर्तमान परगडटात त्या गांवांतली संस्कृताय खबर प्रदर्शनांत दाखयल्या. ताची उक्तावणी हालींच केल्ली आसा आमच्या आदारी बिस्म साहेबान. मागता सगळ्यां लागीं तुमी वेळ काडून
वचून थंय बरे भाशेन पळोवचें तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर. तुमी जायत्यांनी उदारपणान आनी काळजान आमकां आदार दिला ह्या माटवाचो कोर्स करूंक. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी कोर्स उरला तुमी हो कोर्स भरून काडूंक जाता. ऑफिसान जावन तुमी हें डोनेशन तुमचें दिवंक जाता. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपांगूळ मनशांक व्हीलचेअर्स, मुळां, वॉकर्स, हियरिंग एड असल्यो सरकाराच्यो सवलत्यो मेळून घेवंक आदार करता. गरज आसलेल्यांनी हावेलीन दिसा हाका एक आंकडो दिल्लो आसा, आमचे लागीं तुमी घेवंक येता. ताका फोन मारून तुमी हो आदार घेवं येता. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोर्णा पासत नोव्हेंबराच्या 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनरींत आसतलें. जांकां आपलें रगत दिवपाची कुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडूंक जाय ना तो रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदीं आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. रक्ताचें दान म्हणल्यार गरजेवंताच्या जिविताक व्हड देणें. पिलारचे संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराच्या 16 धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. सगळीं आमी आतां मारिया फेर्नांडीस फातोड्डा तावन आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानेवंत आग्नेला उद्देशी बरोवन सांगता. आमच्या काजारी एकवटाक 12 वर्सां पासून भुरगें नासलें. जायत्या सुवातेर आनी मागण्यांक भोंवली पूण कांयच फळ मेळूंक ना. 2 वेळा हांवें भुरगें जावंक ट्रिटमेंट केलो तेन्ना कांयच रिजल्ट मेळूंक ना. पूण जे मेरेन हांवें 3रे फावट भुरगें जावंक खेरीत ट्रिटमेंट सुरू केल्लो ते मेरेन हांवें मानेवंत आग्नेलाक सदांच चुकयनासतना मागणें केलें आनी सदांच पोटाक आनी जिबेक मानेवंत आग्नेलाची माती लायली. गेल्ल्या वर्साक नोव्हेंबराच्या 20 मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसा हांव गोरबेस जाली. हो बरो गूड न्यूज म्हाका मेळ्ळो. म्हजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. त्या उपरांत चडशे म्हजे अपॉयंटमेंट दोतोराची ब्रेस्तारा दीस आसताले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयने जायसर नॉर्मल मेळ्ळे. डिलिव्हरी दिसा पासून हांवें मानेवंत आग्नेलाची माती पोटाक आनी जिबेक लायली आनी मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन आमकां एक सोबीत बाय जालें. ह्या व्हडल्या देण्या पासत आमी देवाक आनी मानेवंत आग्नेलाक आर्गां दिता आनी बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव जावंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमच्यो गरजो आमची इंतेसांवां मागणी आमी देवा मुखार मानेवंत आग्नेला उद्देशी दवरुया. हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणून स्क्रिनीर तुमकां हें मागणें दाखयल्लें आसा. तर आमी सगळ्यांनी बरोबर व्हडल्या ताळ्यान आमच्या गरजां खातीर समेस्तांच्या गरजां खातीर मागुया. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो माडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं म्हजे फाटल्यान म्हणात.
ओगुणीत काकुतीच्या देवा ओगणीत काकडूच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमचे बरेपणाक आनी आमचे बरेपणाक करतात जाल्यार मानेमोत आज्ञेलाक मायेमोगा देवा सांताचो मान फाव कर सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटने उदेशी उगोड परगोटणे विशीं मागता आमच्या मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी आमेन मानेमोत आज्ञेल विनोदी कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर मागणे आसतले इगोर्जेंत आनी आतां सगळीं तुमी तुमच्यो मानव बागयात आमचो पाद्री तुमकां शेवटाचो आशिर्वाद दितलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार